kakutka sumya kakutka Krista kakutka Vista kakutka sumya kakutka sumya kakutka प्रार्थूया. सर्व पदवीदार आणि सच्चा देवा, तुझ्या पुताच्या जन्मावरवी नवो उजवाड तुवें संसाराचे दयेन फांकयलोय. आमक पारमाये सोपूत जावन आमच्या सैमाचो वांटेली तो जालो. देखून ताच्या दैवीक जिवितान ताचे वांटेली जावंक आमकां फावो कर. आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत चेता राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सामुएलीच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. एल्काना आपल्या सगळ्या कुटुंबासोबत सर्वेस्पराक वार्षिक बली भेटोवंक आनी आपली आंगवण फारी करच्या सिल्लोक गेलो. पूण अन्ना गेली ना. तिने आपल्या पतीक म्हळें, भुरग्यान पावणो सोडतस ताणें सर्वेस्परा मुखार प्रत्यक्ष जावच्याक आनी सदांकाळ ती रावच्याक हांव ताका घेवन वेतेली. तिच्या पती एल्कानान तिका म्हळें, तुका बरें दिसता तशें कर. तुवें तसो पावणो सोडयसर हांगा राव. सर्वेस्परान आपलें उतर सिद्ध करूं अशें ती स्त्री घरा रावली आनी आपल्या पुताक पावणो सोडीसर तिणें ताका वागयलो. तसो पावणो सोडीस तिणें आपल्या सवे 3 वर्सांचो एक पाडो, एक हेपा पीठ, एक सामळ्या पतेंबोर दाखसरो घेवन ताका शिलोंत सर्वेस्पराच्या मंदिरा भितर व्हेलो. भुरगो तवळ ल्हानूच आसलो. पाड्याची बली भेटोवन जाल्या उपरांत तांणी भुरग्याक एलिशे व्हेलो आनी अन्नान म्हळें, सायबा, तुज्या जिवाचो सपूत सर्वेस्परा कडेन हांवें प्रार्थना करीत तुजे लागीं उबी आसलेली स्त्री हांवूच. ह्या भुरग्याक हांवें मागलो आनी सर्वेस्परान हांवें मागलेलें तें म्हाका फावो केलें. देखून हांवें ताका सर्वेस्पराक भेटयला. आपली जीणभर तो सर्वेस्पराक भेटयलो जातलो आनी थंय तांणी सर्वेस्पराचें आराधन केलें. देवाचें उतारें. देवाचें. सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मायपास तुज्या मंदिराचो. सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मायपास तुज्या मंदिराचो. सर्वेस्पराच्या निवासाच्या अंगणांत रावो, म्हजो आत्मो लालेत अत्रेकता. सगळो म्हजो जीव जीवन देवाची होगळी गायता. तुजी वेदी सशी दळबारांच्या सर्वेस्परा. सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मायपास तुज्या मंदिराचो. म्हज्या रायांनी म्हज्या देवा गिरपुजांक पर्यान मेळटा बिडार. आनी पारव्यां बिलां काडूंक आयतो आसा घोंटेर. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी.
सर्वेश्वरा दळपारांच्या देवा कितलो म्हाका मोगमाय पास तुझ्या मंदिरासो सर्वेश्वरा दळपारांच्या देवा कितलो म्हाका मोगमाय पास तुझ्या मंदिरासो Hallelujah, 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 Hallelujah. अनमवरत्यांक बरी खबर प्रगट केल्ल्या क्रिस्ता तुका जावं महिमा. आख्या संवसारान ओळखून घेतलेल्या क्रिस्ता तुका जावं महिमा. Hallelujah, 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 Hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. मोइजेच्या नियमशास्त्र प्रकार तिच्या अशुद्धपणाची दीस काबार जावन तिने नितळ जावन सु दीस आयलो देखून तांणी बाळकाक जेरुसलमाक हाडलो. प्रथम जल्मलो हर एक चेरको भुरगो सर्वेस्पराक समर्पूंक जाय अशें सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत बरोवन आसलेल्या कायद्या प्रकार त्या बाळकाक तांणी देवाक भेटोवंक जाय आसलो. त्या शिवाय सर्वेस्पराच्या शास्त्रांतच फरमायल्या प्रमाणे एक जोड कोवडे नाजाल्यार 2 पारव्यां पिलां तांणी बलिदान भेटोवंक जाय आसली. सर्वेस्पराच्या शास्त्र प्रकार करूंक आसले ते सकड तांणी कर्ण जातच गलिलियांतल्या आपल्या नाजरेत शहरांत ती फाटी आयली. देवाची उतर. णव जाणां भुरग्यांक तांणी जल्म दिल्लो आनी 4 भुरगीं ल्हान बाळशीं आसतनाच अवचित पिडेन मरण पावली. ओली 5 जाणां भुरगीं 5 चेडवां भुरगीं आनी कुटुंबाचो सगळो भर ह्या कुटुंबाच्या वडिलांक पडलो. आनी निमाणे भुरगे सुमार 4 वर्सांचे आसतना ताची आवय कॅन्सराच्या पिडेक लागून अंतरली. आनी परतून त्या कुटुंबांत एक वादाळ. कित्याक म्हळ्यार 5 जाणां चेडवां भुरगीं आनी ह्या कुटुंबाचो सगळो भर बापायच्या खांदार माथ्यार पडलो. तरी पूण जे कितें कुटुंबाची जबाबदारी ताणें करूंक जाय सगळी ताणें करन मालगेड्या दुवेन आवय स्वस्थान घेवन आपणाच्या धाकट्या भयण्यांक बरें करन पळोवन तांकां कॅर करन तांची जतन करन अशें तांचें जिवीत ताणें मुखार सून व्हेलें. प्राय भरतच एक भुरगे एका फाटल्यान कॉवेंतांक भरती जावन माद्र जावंक भायसन केली. आखरेक निमाणे भुरगे पूण आपणा सांगात आसात म्हणून ताचो बरोसो हुस्को आसलो. पूण ताकाय 15 वर्सां भरता आसतना ते कॉवेंताची वाट धरन ते भायर सन गेले. आनी हे निमाणे भुरगे सुमार 9 वर्सां भितरल्या माद्रींगेर कॉवेंतांत आसून थंयसर परतून जायते कस सोसून टीबीच्या
त्या मरेकार पिडेक लागून अंतरले. उपरांत थोड्याच वर्सांनी ह्या निमाण्या त्या भुरग्याक जे कोवेंताक भरती जाले भितरले माद्रीक सांत म्हणून पसारले आनी थोड्या वर्सां उपरांत तिका मिसावांची पात्रोल म्हणून इगर्ज मातेन पसारले. हे जावन आसा कुटाम जेजूचे ल्हानफोल सांत तेरेज तिचो ग्रोटो हांगासर मुखार आसा आमी पळयता. आनी हे कुटाम मोगाच्या भोवून भिन्न ह्या कुटुंबांत कितले त्रास दूख कश्ट पिडा मरण आसल्यारय भाग्यवंतपणाचे जिवीत हे कुटुंब जियेले. कित्याक ह्या कुटुंबांत केन्नाच मागणे मीस कुमसार देवाचे उतर वासचे आनी हेर कितें आत्मीक जिविताक जाय आसचे ते सगळे त्या कुटुंबांत सदांच आसतले. तितले मात्र न्ही पेल्याचो हुस्को आनी हेरांक कुमो करचे आनी जे कितें समाजीक जिवितांत कितें जाय एका क्रिस्ती जिवितांत एका क्रिस्ती कुटुंबांत कितें जाय ते सगळे हे कुटुंब पाळून आसले. ते देखून फकत सांत तेरेज मात्र सांतीपणाचो मुकूट तिका मेळ्ळो न्ही पूण तिच्या त्या आवय बापायकी भाग्यवंतपणाचो मुकूट तिका मेळ्ळो. भाव भयणीनो येदोळस प्रस्तावनांत आमी आयकले प्रकार बालका जेजूची महापर्व आमी संभ्रमूक आमी ह्या नोवेनाची तयार आमी करता. आनी असो मुखेल विशय जावन आसा जेजू मानवालो जालो जानवायेन आनी प्रायेन वाडलो. जेजू मानवालो जालो आनी जानवायेन आनी प्रायेन वाडलो. आनी आमी आमच्या जिवितांत कशें जेजू बरी जायजय जेजू बरी जानवायेन आनी प्रायेन वाडोवन आमी कशें त्या भाग्यवंतपणाची वाट आमी चलयजय म्हणलें आमी नियाळ करता. आनी हाका पुरक जावन आयच्या दिसा कशें कुटुंबा जिवीत हर एकल्याक भाग्यवंतपणाची वाट चलोवंक आदार दिता. कशें कुटुंबा जिविता मुखांतर आमी कशें भाग्यवंतपणाचें जिवीत आमी जिवंक जाय आनी कुटुंबा जिवितांत आमी आमच्या भुरग्यांक कशें भाग्यवंतपणाची वाट आमी चलोवंक आमी तांकां आदार दिवंक जाय हाचे विशीं थोडो वेळ नियाळ करुया. कुटुंब जावन आसा भाग्यवंतपणाचें पाळणें म्हणटा. आनी ह्या कुटुंबांत हर एका भुरग्याचें व्यक्तित्व रुपीत जाता. आमी म्हणटा हर एक भुरगें जल्मात आसतना देवाच्या सारक्याचे आनी स्वरुपाचे जावन जल्माता. त्या देखून भुरगीं जल्मात आसतना ती नेणतुळी भुरगीं आसतात तांचे थंय कितेंच कपट ना. हर एक व्यक्ती त्या भुरग्याक थंय आकर्शीत जाता. कित्याक भुरगे एक नेणतुळे भुरगे कांयच कपट ना आनी ताचें तें एक आकर्शण थंयसर दिसता. कित्याक ते भुरगे देवाच्या सारक्याचे आनी स्वरुपाचे जावन आसता. पूण क्रमेन भुरगे वाडत वता आसतना हे कितें नेणतुळपण आसा जे कितें बरें आसा त्या भुरग्याक थंय पयस जायते कारणां आसूंक पुरो जायते सन्निवेश ह्या जायती कारणां हाका जावंक पुरो. पूण मोगाच्या भोवलेन भयणो आमची भुरगीं फाल्यां कितें जातात तें आमच्या कुटुंबाचे वयर हुंदोन आसा. एका कुटुंबाक पळोवन त्या कुटुंबाची भुरगीं कशीं आसात म्हूण येत आनी एका भुरग्याक पळोवन त्या भुरग्याचे कुटुंब कशें आसा म्हूण येत. त्या देखून कुटुंब जावन आसा एका भुरग्याचे पयले पाठशाल पयले इस्कॉल. कित्याक थंयसर सगळे शिकाप ताका मेळटा. न्हय फकत जानवायाचे शिकाप पूण कशें एका भुरग्यान समाजींत कशें जियेजय खंयचे शेगून आपणावंक जाय कशें क्रिस्ती भावार्थान जियेजय हे सगळे शिकाप कुटुंबांत मेळटा. ते देखून कुटुंब जावन आसा एका भुरग्याचे पयले पाठशाल इस्कॉल. कुटुंब जावन आसा एका भुरग्याचे पयली इगर्ज. कुटुंब जावन आसा एका भुरग्याचे पयली दोतोरची क्लास. ते देखून जे कितें कुटुंबांत घडटा जे कितें त्या भुरग्या कुटुंबांत मेळटा ताचे वयर त्या भुरग्याचे व्यक्तित्व रुपीत जाता. तर मोगाच्या भोवून भयणो जर आमी जेजू बरी आमच्या भुरग्यांनी जायजय तर आमी कितें करूंक जाय. जेजू जानवायेन प्रायेन देवभ्रांतीन तो वाडलो आनी तो ताची जिवीत जियलो. तर आमच्या भुरग्यांनी जानवायेन प्रायेन देवभ्रांतीन आनी एकामेकाच्या मोगान जियेजय तर आमी कितें करूंक जाय. दोनूच संगती हांव तुमचे मुखार दवरतां.
आनी ह्यो संगती कितेंसू नव्यो संगत्यो न्ही जे कितें आमच्या वडिलांनी आमच्या पुर्वजांनी करून आयल्यो त्यो संगती जर आमी आमच्या कुटुंबान केल्यो तर खंय जावन आमी आमच्या भुरग्यांचे व्यक्तित्व आमी बऱ्या रितीन रुपीत करता त्यो सक्त्यो खंयच्यो पयले मोगाच्या बोन भयणीनो आमच्या भुरग्यांक आमी देवाक समर्पीत करूंक जाय आयची दोनी वाचपां आमी आयकली पयले वाचपान आन्नान कशें सामुएलाक देवाक समर्पीत करून थंयसर त्या टेंपलांत सामुएलाक तिने अर्पीत केलो समर्पीत केलें आनी दुसऱ्या वाचपांत वांजेलांत आमी आयकलें कशें मोरी आनी जुजेन जेजूक टेंपलांत समर्पीत केलो आनी ताच्या मुखांतर ती देवाची भुरगीं आमी देवाक समर्पीत करता म्हणलें एक भायलो गुर्त तांणी दाखयलो भाव भयणीनो आमच्या भुरग्यांक आमी देवाक समर्पीत करता केन्ना बाप्तिसाच्या दिसा आमच्या भुरग्यांक एक भायलो गुर्त जावन आमी भुरग्यांक मुखारान आल्तारीर दवरता ओगिनी आल्तारीर दवरून थंयसर एक भायलो गुर्त जावन आमी देवाक समर्पीत करता म्हणलो एक भायलो गुर्त आमी थंयसर आमी दाखयता भोव बरी रिवाज आमी करता पूण देवाक समर्पीत केल्या भुरग्याक मोगाच्या भावनान भयणीनो आमी तितल्यारच सोडचें न्ही पूण देवाच्या त्या भाग्यवंतपणांत देवाच्या त्या भक्तींत देवाच्या त्या देवभ्रांतीन आमी वाडोवंक दिसान दीस आमी प्रयत्न करूंक जाय आनी हाका जाय कितें आमच्या कुटुंबांत मागणें आमी आमच्या भुरग्यांक मागणें करूंक शिकोवंक जाय मागणें म्हणटा आसतना मोगाच्या भावनान भयणीनो जावं जायते पळय आमच्या कुटुंबान अशें करता मागणें जावन आसा एक ऑप्शन आमच्या भुरग्यांक आमी जायत्यो संगती आमी दिता जावं पुरो बरें शिकप जावं पुरो दुसऱ्यो चिटपटीके स्विमींग म्युजीक आनी खंयची जायत्यो संगती आमी आमच्या भुरग्यांक दिता भोव बरें आमी करूंक जाय कित्याक समाजांत आमची भुरगीं बऱ्या एका स्थानान तांणी रावूंक जाय आनी बरो एक स्थान तांकां मेळूंक जाय आनी तांकां एक गौरव मेळ्ळो जाय म्हणून आमची आशा ते जायच आनी ह्यो संगती मोगाच्या भावनान भयणीनो आमी त्या भुरग्यांक एक कंपल्सरी रितीन आमी करता कंपल्सरी ते जायच कित्याक इस्कल शिकाजेस शिकोवंकच जाय लिसांव शिकोवंकच जाय ते कंपल्सरी रितीन आमी करता पूण मागण्याक येता आसतना कितें जाता मागणें जाता एक ऑप्शन जायत्या कुटुंबांनी अशें करता मागणें जाता एक ऑप्शन म्हळ्यार मागणें केल्यारय जाता करना जाल्यारय जाता कित्याक मागण्या वरवीं आमकां सर कितें मेळना म्हणलें आमची चिंता कोणना त्या देखून मागणें जावं आमच्या जिवितांत एक ऑप्शन कित्याक म्हळ्यार आमीच जाणा जी कितें बालगाडी आसात हांगासर आमी ल्हान आसतना जे मागणे आमच्या कुटुंबांत आसले ते मागणे आतां उणें जालां म्हज्याच कुटुंबांत हांवें पळोवंक जाल्यार हांव ल्हान आसतना सुमार एक 45 घंट्याचे मागणे आसले जे मागणे आतां एक 20-25 मिनटांक पावला अशें जायत्या कुटुंबांनी अशेंच घडलां कित्याक म्हळ्यार आमकां मागणे ते एक प्रायोरिटी न्ही बगार ते एक ऑप्शन कोणी सैरी आयली तर मागणे आमी उणें करता मिसाक वेचे तर कितें इल्लें चड उणें जाल्यार मिसाक वेचे आमी बंद करता या रावयता या वसना त्या दिसा दुतोनीची क्लास जे कितें आसा ते एक ऑप्शन जावन उरता जावं पुरो कुमगार मेळटा म्हणसरी कुमगार दिजय म्हणल्या खातीर आमी भुरग्यांक धाडटा जावंक पुरो त्या देखून मोगाच्या भावनान भयणीनो आमच्या जिवितांत मागणे एक ऑप्शन जावंक नजो जेन्ना आमच्या कुटुंबांत मागणे एक ऑप्शन जाता तेन्ना खंडी जावन आमची भुरगीं आमचे हांव शिकतात कितें मागणें केल्यारय जाता मागणें करना जाल्यार जाता हांवें आसचें राणीपुरा रिशिवना जायत्या जाणांनी आयकलां जावंक पुरो सकाळीचे मार्केट एक सुमार 6 वरांचेर हांवें स्केल ग्लोबल मार्केट म्हणून आसा ते रिशिवना थंय एक 8 वाजता आसा कल्लापुते एक ग्लोबल मार्केट आसा आनी सकाळीचे 6-6:30 वरांचेर हांव पळयता थंयसर जायती एक व्हडली मद्रास आसा मापल्यांची मुस्लीम भाव भयणींची तांची एक मद्रास आसा ते सकाळच्या 6-6:30 वरांचेर हांव वेता आसतना हर एका दिसा पावसाक जावं दी गिमाक जावं दी ती ल्हान भुरगीं तांची ती न्हेसना न्हेसोवन त्या मद्रासाक वेता कितल्या वरांक 6-6:30 वरांक 6-6:30 वरांक कित्याक तांकां तांचो भावार्थ प्रायोरिटी जावन ती घेतात
त्या देखून ल्हान भुरगीं या व्हड भुरगीं तांकां ते भेदभाव ना. हर एकल्यान वसजयस कित्याक म्हळ्यार तांकां ते एक प्रायोरिटी. पळयात आमच्या कुटुंबांत आमच्या भुरग्यांक या आमच्याच जिवितांत आमकां मागणे मीस कुमसार या देवभक्त कितले प्रायोरिटी. जायतेपटी आमी आमच्या जिवितांत ऑप्शन करून करता. ऑप्शन जेन्ना ते ऑप्शन जाता ते सदांच ऑप्शन्स जावन उरता. त्या देखून मागण्याक दिवया आमी प्रायोरिटी. आमच्या भुरग्यांक त्या बाप्तिस्माच्या दिसा समर्पीत केल्यार मात्र पावना, पूण त्या भुरग्यांक देवभ्रांतीन देवाच्या उतराच्या मोगान मिसाच्या बलिदानाच्या मोगांत आनी कुमसाराच्या आनी हेर सक्रामेंताच्या मोगांत आमी वाडोवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. दुसरे मोगाच्या भावन भयणो सांगातपण जी कुटुंबां आपली वडिलां आनी भुरगीं सांगाता सण आनी सण वेळ करशितात ती कुटुंबां बऱ्या मोगान या बऱ्या रितीन ती जियेतात. एक समीक्षा सायंटिफीक रिसर्च सायकॉलॉजींत अशें तांचो रिपोर्ट ती दिता. कितें म्हळ्यार जी कुटुंबां सण आनी सण वेळ सांगाता करशितात त्या कुटुंबांत एक पॉझिटिव्ह वायब्स येता. पॉझिटिव्ह वायब्स म्हळ्यार सकारात्मक सकत त्या कुटुंबांत या कुटुंबाच्या भुरग्यांत ते आसा. आनी ती भुरगीं जायत्या रितीन परजळीत जाता. जावं पुरो शिकपांत, जावं पुरो तांच्या बऱ्या नडत्यांत, जावं पुरो हेराच्या मोगांत, जावं पुरो बऱ्या शेगुणांत ती भुरगीं वाडटात म्हणले ती समीक्षा दिता. कित्याक त्या कुटुंबांत सण आनी सण वेळ ती एकामेकाक करशितात. आनी म्हज्याच अनुभवा प्रकार सांगचे तर म्हज्या कावन्सिलिंगाच्या सुमार 15 वर्सांच्या ह्या कॅरियरांत हांव जायत्या हजारांनी भुरग्यांक हांव मेळ्ळां. जावं पुरो बेंगलोरांत, जावं पुरो गोंयांत, जावं पुरो कोडयालांत आनी हेर जाग्यांत जायत्या भुरग्यांक हांव मेळ्ळां. कित्याक म्हणजे स्पेशलायजेशन्स भुरग्यांचे बरेपण सोदून काडचे अशें आसता. मोगाच्या बोलन म्हणून म्हाका एक विशय खडाखंडीत जावन म्हज्या मतीक आयला. कितें म्हळ्यार ह्या जायत्या भुरग्यांनी आमच्या लागीं येता आसतना कितसो म्हणी एक समस्या तांच्या जिवितांत आसता. जावं पुरो शिकोवंक जायना, जावं पुरो वडिलांक फाटी उलोवचे, जावं पुरो जावं पुरो आनी खंयची एक वायट संवय, जावं पुरो ल्हान प्रायेर खंयचे एक रिलेशनशिपांत पडचे. ह्या असले जायत्यो समस्या तांच्या जिवितांत आसून ती आमच्या लागीं येतात. पूण म्हजो अनुभव कितें म्हळ्यार हे सदावत जी कोणाक ह्यो समस्या आसात तांचे ते उलोवन पळयत आसतना तांच्या कुटुंबांत जावं पुरो आवय बापाय मोगान नात, जावं पुरो तांच्या कुटुंबांत फूट आसा, जावं पुरो तांच्या कुटुंबांत पियोन आसा, जावं पुरो तांच्या कुटुंबांत सोडदोड ना, जावं पुरो तांच्या कुटुंबांत कितें तरी उणेपण आसा. आनी त्या कुटुंबाची भुरगीं त्या कुटुंबाच्या भुरग्यांत ह्यो सदावत ह्यो सर वायट सवयो ह्या कितें प्रॉब्लेम दिसून येतात. तर मोगाच्या भावन भयणीनो आमी कितें करूंक जाय? सण आनी सण वेळ आमच्या कुटुंबांत ह्या भुरग्यां संगी आमी खर्च करूंक जाय. खंय जावन अवसाना आमचेच कुटुंबाच्या बऱ्यापणा पासून आमी वावर करता, आमी जायते कश्ट आमी काडटा, पूण कितलो वेळ आमकां पाशार करूंक जाता आमच्या कुटुंबांत ते आमी प्रयत्न करूंक जाय. पयल्याच्या बरी न्हय, पयलें जायतो वेळ कुटुंबांत पाशार करूंक अवकाश ह्या वेळ आसतलो. पूण आयच्या समाजांत आमकां आमचेच जिवितांत चॅलेंजीस आसात. पूण तरी पूण जाता तितलो वेळ सण आनी सण आमच्या कुटुंबांत आमच्या भुरग्यांत आमी खर्चूंक आमी प्रयत्न करया. खंडीत जावन आमच्या कुटुंबांत एक बदलावण जातली. तर मोगाच्या भावन भयणो मोरयेन बाळका जेजूक फकत त्या तेंपलांत भेटयले मात्र न्ही, आमी जाणां सुमार 30 वर्सां गुपीत जिणी जेजू जियेलो. आनी तेन्ना मोरयेन बाळका जेजूक त्या देवभिरांतींत आनी जे कितें मनशां सायबाचे ते बरेपण आसा, बरे शिगूण आसात ते सगळे जेजूक शिकयले आपल्या जिविता मुखांतर. त्या देखून जेजूक दैव सिमान मात्र पिडेस्तांक बरें केलें, ह्या पेल्यांचो हुस्को जालो तशें मात्र न्ही, पूण मनशा सैमान जे कितें मोरयेन ताका शिकयलें ते आपल्या जिवितांत ताणें पाळून घेतले आनी आपल्या परगड जिवितांत ते ताणें ती दाखोवन दिलें. तर मोगाच्या भावन भयणो आमची भुरगीं आमची कुटुंबां जेजू बरी आमी जाय तर
जेजूच्या त्या बागेवंतपणांत आमी वांटिली जायचे तर ह्यो दोन संगती भोव गरजेच्यो. मागण्याक प्रायोरिटी आनी एकामेकाचो सांगातपण, एकामेका थंय चड आनी चड वेळ आमी करसूंक आमी प्रयत्न करया. तेन्ना खंडीत जावन आमी जेजू बरी, आमची भुरगीं जेजू बरी जानवायन प्रायन वाडटली, देवबिरांतांनी बऱ्या शिगुणांनी वाडटली आनी आमी बापा भाशेन त्या संपूर्ण तेजी जिवितांत वांटेली जावंक आमी पावतल्या. तीच कृपा आमकां हर एकल्यांक तोच जेजू बाळोक फावो करून दिवन ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागया. Bukanku ayam betu bapa Wainundo goamsu upun dita Tuhan Waurang cicin Yesus semepita Tuhan Mukam cakal sasu Bite tau ye bapa Service puratiwa Sekica raya Panik sawa samkam Swikar tuker bapa Service pura diva Sergica raya Kanik sawa samkam Swikar tuker bapa. भाऊ बहिणीनो मुझ्याने तुमचे बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानत असले जामन मागात. देवा आमच्या मोगाळ बापा, खरी भक्ती आनी शांती तूंच आमच्या काळजांनी उपजयताय. देखून ह्या यज्ञा वरवीं तुका महिमेवन बापा फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन विश्वासीपणान एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, तुमच्याय सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळीनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या आसूं. जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो. तुज्या सस्नीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असतकाय. अशी आमच्या विनाशी सैमाक फुंक्या जोडला विनाशी मान. एकवट हो इतलो हाज्या पासो सोमेत मनशाक जिवीत देवाची एका मनशा वरवीं फावो जाले. देखून सगळ्या देवदूतां संगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. तळपारा सर्वेस्पर तू सरकारी संसार बुरलाम तुझ्या भावा. हुसकी तुकाची हुसकी तुकाची हुसकी तुका
ची उमसर्गी तुकाची सर्वेस्पराची नावी येता ताकाची उमसर्गी तुकाची उमसर्गी तुकाची. बापा खरोच तूं पवित्र, तुझ सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धडून ही देणी पवित्र कर म्हण मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिवन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची. तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान धीन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांते पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी खराची ही रगत पातकांचे बक्षाने मेळशाक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत ते वारवतले, हे म्हज्या उडासाक करात. Babarta so good purgatoria. Sumiyachi su tuche mar hami sama remta tuche puna jivan punami करता तुझ्या येण्यात आम्ही उतरिता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोडणो आनी सर्वनाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सुरतेला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितेमीचे विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीचे कोत कर, तांकां तुजे इश्टकतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पजोळीत मुखार मोड पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आमकां मेरे देवाचे मेळ संगती भगवंत जुजे तिजो निश्कळपती भगवंत धर्मता आनी सरकाळी तुका मावल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू ओताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमेन. जेजू भशेन संपूर्णतेचे जिवी जिवंक तोच देव आमकां ताचो आदार करपा आशिर्वादान भरून जेजून शिकयल्या मागण्या मुखांत आमी भक्तीपणी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां ये, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी.
तशी आमची पातकां आमकां आनी आमकां आतालें पर्यंत देव नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सर वायटांत आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्तचे येणे बरोवशे नत्रेक तेरांक आमकां जोदारका कोळतीन सर पातकांती सुटय आनी सराकांती वाटय सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही पूण पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं सुकेक वटन सांबाळ तूं जेताराज वर्स लयताय सस्नाकच्या सस्नाक पुनर्जीवन जाल्या सुमे जेजू क्रिस्ताचे शांत समाधान सदांकाल तुमची सुबे आसूं माया मगान एकामेकाक शांती दियात देवाची शिळी संसाराची पाप करतले सुमे जेजू क्रिस्त तुजी खूड आनी रगत आमी सुंक वेता ती आमचेर जडती आनी क्यास्त ना जावं तुमचे काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी मोकात दिवं भयण जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शिळी संसाराचे पाप करतात ह्या सुमेच्या पवित्र जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सहभागी सुमयात के मुजद्दरीचे म्हाका फोवना देवत्रांक भोवन निबडिनो खालचे बरेच क्रिस्त प्रसादाचो वेळ हो आमी मौनपणी करसूंचे त्या उपरांत वैयक्तीक रितीन आमी जेजू लागीं उलोवच्यांत वेळ करचोचो मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन.
देवा सद्मुनी चालू आमची मोदीची इलू. सांगत आमया देवा सद्मुनी चालू आमची मोदीची इलू. पातकीक सांडून संपून मुनी सावून सनवायेन प्राये वाडलो. पातकीक सांडून संपून मुनी सावून सनवायेन प्राये वाडलो. बापाक सावून कुशव्यान घेवन सुडबोंदार आमचो चालू. बापाक सावून कुशव्यान घेवन सुडबोंदार आमचो चालू. मुंच्याची सनवाय दिसता उर्विकाय देवाची सनवाय सुखची कालतिकाय. देवाची सोवय मुगाची पिसाय गुरसाची सावळी ताची सुस्निकाय. देवा सद्मुनी चालू आमची मोतीची इलू. पातकीक सोडून संपून मुनी सावून सनवायेन प्राये वाडलो. बापाक सावून कुशव्यान घेवन सुडबोंदार आमचो चालू. हरगां जेजू दिल्या तुकाच म्हाका कृपा दी म्हाकाच दिवच्याक तुका. कळवळ्यांतल्यान वाळच्या रतान आनी उदकान दुनवी शेव दी म्हाका तुज्या गोपान. देवा सद्मुनी चालू आमची मोतीची इलू. पातकीक सोडून संपून मुनी सावून सनवायेन प्राये वाडलो. बापाक सावून कुशव्यान घेवन सुडबोंदार आमचो चालू. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुजे पजेक हर तो आदार दिवन तूं तिका सांबाळताय आनी चलयताय. तुजे कणवळे नाथांच्या आनी फुडल्या वायटांक आमकां वखद मेळोवन दी. हे परी ह्या सर्त्या जिविताच्या देण्यांक गरजेचो आदार घेवन अदीक व्हडा विश्वासान सस्नाची देणी जोडूंक आमकां फुडें वशाची कर. मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमची सुवी आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वरकार. दय करून बसा. भोवन निबणिनो तुमकां सुमेस्तांक आमी कर्मलीत याजक एक अपुरबायची सकाळ मागता. गुड मॉर्निंग. आज
बाळूक जेजूच्या वार्षिक परबेक तयारी जावन दुसऱ्या दिसाचें नोवेन आमी आदारते आसाव. जेजू थंय वाडच्याक जणवायेन प्रायेन देवाक आनी पेल्याक मानवल्लो जावन वाडोवन येवच्याक कुटाम कशें आमकां आदाराचें ह्या विशीं आमी नियाळ केलो. आनी ह्या विशयंत अपुरबायेचो नियाळ दिवंक हे मिसाचें बलिदान भेटूंक आनी आमचे खातीर मागूंक आमचे संगी हजर आसात मनदीक बाब लिगरी क्रास्ता ते गांवान नारंपाडीचे प्रस्तुत ऋषिवना राणीपुरा हांगसर आजच्या आध्यात्मीक केंद्रांत आपणाची सेवा दिते आसात. फाटल्या 3 वर्सांनी ते गुलबर्गांत कडगंजी म्हणच्या एका जाग्यार मिसांव वावर करनासले. आमी करमेलीत उत्तर कर्नाटकाच्या मिसांव गांवांत आमची सेवा दिते आसाव आनी तांतलें एक मिसांव ताणें गुलबर्गाचें कडगंजी. कोणी क्रिस्तांव त्या जाग्यार नात आनी तसल्या जाग्यार सामाजीक सेवे मुखांतर शिकपा संस्थे मुखांतर आमी क्रिस्ताची वळख दिवचें प्रयत्न करते आसाव. आनी थंयसर फाटल्या 3 वर्सांनी ते सेवा दिवन आसले आनी आतां प्रस्तुत हांवें म्हळें ऋषिवनांत सेवा दिते आसात. आनी हे आमचें ऋषिवना केंद्र एक आध्यात्मीक केंद्र, रेतिरेचें केंद्र. रेतीर म्हणटा आसतना थंयसर हर एका हप्त्यांत ऑर्गनायज्ड कॅरिझमॅटीक रेत्रीट न्ही, जे कोणाक मौनपणांत वैयक्तीक जावन मागण्यांत वेळ करसूंक जाय तुमकां थंयसर सदांच अवकाश आसा. तुमी थंयसर गेल्यात जाल्यार रावोंक रुमां आसात, मात्र न्ही आत्मीक मार्गदर्शन दिवचे खातीर थंयसर याजक आसात. आनी तुमी तुमचे इतल्याक एक अपुरबायेची मौनपणांत रेतीर करी येता. हप्त्या मदें तुमकां वेळ ना जाल्यार सोनवाराचें वा आयताराचें वचून तुमच्या सुटे प्रमाणे थंयसर वेळ करसूंक अवकाश आसा. बापानो, ह्या सकाळींच्या वेळा आमचे संगी आसून हे मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे खातीर मागल्या तुमकां ह्या भक्तिकांची नांवी पुणशेताच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. आज आमी समजून घेतलेले प्रमाणे आयचो दीस भुरग्यां खातीर समर्पिल्लो जावन आसा. बाळका संगी एक सांज म्हणलें एक विशेष कार्यक्रम आमच्या भुरग्यां खातीर आमी मांडून हाडला. ते सांजेच्या 4 वरार आमच्या हॉलांत चलता. त्या देखून दये करून तुमच्या भुरग्यांक ह्या अपूर्व कार्यक्रमाक तुमी धाडचें. त्या उपरांत 6 वरार भुरग्यां खातीर विशेष मीस उक्त्या मैदानार चलतले आनी बरेली धर्म प्रांताचे धर्माध्यक्ष अदीक मनादीक इग्नेशियस डिसोजा ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आमचे संगी आसतले. नोवेनाचो 3रो दीस पालयेचो दीस आनी तो आयतार नेकेत्राच्या उजवाडांत वळखोया मनशा पुताक म्हणलो एक विशय आमी घेतला. पालयेचो दीस आयतार आनी जेजूच्या आप परगटण्याची परब आमी सामान्य भाशेन सांगचें आसा तेगा रायांचें फेस्त. आनी आमकां कळीत आसा हे तेग राय वा ज्योतिश एक नेकेत्र पळोवन जेजूची वाट धरून आयले. नेकेत्र परिसराचो एक वांटो म्हणटना परिसर आमकां कशें जेजू थंय वाडच्याक आदार जाता म्हणचे विशयंत आमी फाल्यांच्या दिसा नियाळ करतले हांव. आनी तो दीस मोरयाळ सोडेलिटी खातीर समर्पिला. आमचे फ्रिगजांनी आसच्या मोरयाळ सोडेलिटी पासो तो समर्पिला. कशें ज्योतिश बाळकाक काणिको घेवन आयले गे आनी ह्या बाळूक जेजूक समर्पिल्ल्या ह्या पुणशेतांत तुमकां काणिको हाडूंक अवकाश आसा. आमी थंयसर भायर प्लेटी दवरतले हांव. जे कोण तुमी काणीक हाडटात तातूंत दवरून काणिकेच्या वेळार हांगासर हाड येता. न्ही मात्र फाल्यांच्या दिसा जायतेनी काल विचारलेलें आसा फादर आमकां मिसा वेळार काणिको हाडूंक अवकाश आसा गे म्हूण. खंडीत आसा. आमी भायरसर वेवस्था करतले हांव आनी तुमी काणिकेच्या वेळार त्यो काणिको भितर हाड येता. आनी आमकां कळीत आसचे प्रमाणे फाल्यांच्या दिसा आमच्या देसीचो एवकरिस्तीक पुरशांव आसा. आमी सकडांनी तातूंत भाग घेवन आमच्या एवकरिस्तीक जेजूक परगट मान दिवंक आसा. अशें आसता हांगासर 2 परां 1 वरा म्हणसर मात्र मीस आसतलें. 2 परां उपरांतली मिसां आसची नात. ऑनलायनीर मीस केवल सकाळींचें 6 वरांचें मीस मात्र आसतलें.
ताचे उपरांत खंयचीच मिसां ऑनलायनीर आसची नात. जे कोणाक वजें हाडूंक जाय तुमी दारवटे लागीं आसच्या बाळूक जेजूच्या इमाचे मुखार तुमची काणीक हाडून दवर येता. फेस्ता वेळार आमकां जायत्या वॉलंटियर्सांची गरज आसा. तुमची सेवा तुमी दिवंकू अवकाश आसा. थंयसर भायर स्टॉलान तुमची नांवां दिवची. मिसां आनी दान भायर स्टॉलान दिवं येता. तशेंच नमन बाळूक जेजू आमच्या पत्राक वर्गणीदार जावंक थंयसर अवकाश आसा. आनी फेस्ता संदर्भी एक विशेष अंको थंयसर परगटलेलो आसा. तुमी तो घेवचो. देव बरें करूं. आतां नोवेना खातीर दिंबी घालया. प्रागच्या बाळका जेजूचे नोवेन. मनशांच्या भुरग्यां संगता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी मनशांक पावलो. पिडा गुण करून दैवीक वैज म्हळें नांव ताका फावो जालें. नेनेऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळूक म्हणटा कितले चड तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. कुटाम पाळणें हें पाळणें आवयन आनी बापायन बांदचें दिसलें. तें पाळणें मोगाचें आनी आमच्या भुरग्यां बाळांक पयलें शाळ जेजूच्या पावलांनी चलोवंक शिकोवचें दिसलें. उतरान तशें नृत्यान देखून प्रत्येक जावन ज्या कुटुंबांतल्या वडिलां पासत मागया आवय बापाय पासत मागया. कित्याक आवय बापाय बरीं आसात जाल्यार शेगुणी जाल्यार जेजूच्या पावलांनी चलता तर जाल्यार खंडी जावन भुरग्यांक चलोवंक साध्य जातालें. प्रत्येक जावन आमच्या आवय बापायक हांगा कोण तुमी वडिलां आसात एकामेका पासत मागया. आज आवय बापाय जावन ती जबाबदारी पाळची सलीस न्हय. जायतीं पंतावान आसात आनी आमची भुरगीं चड आनी चड हेर संगतींक वळख जातात. तांचेर मोबायल असो आनी तशेंच परक्यांचो प्रभाव चड पडटा. आमच्या भुरग्यांक आमी कशें चलोवचें कशें समजोवचें कशें तांकां जेजूच्या पावलांनी चलोवचें ह्या गोंदळांत जायतीं वडिलां आसात. जेजू बाळका लागीं सांगया आमकां तुजो सांगात दी. ह्या आमच्या मिसावांत आमकां तुजी मजत दी म्हणून जेजू बाळका लागीं सांगया. तशेंच आमच्या भुरग्यां बाळां बसत मागया. जावंक पुरो आमी केल्ल्या एका चूक निर्धाराक जावंक पुरो रागान या आनी कितें आमच्या अस्कतकायेक लागून आमी केल्ल्या पातकाक आमच्या भुरग्यांक शिक्षा मेळोवंक नजो. जावंक पुरो थोडे फावटी रागाच्या फोर्सान आमी भुरग्यांचेर शिराप मागला. या आनी कितें तांकां केंडचें दिसलें तांकां दुखचें दिसलें उतर आमच्या भुरग्यांक आमी सांगलां आनी असो परिणाम जावन आमी बरें आशिल्ल्यार आमच्या भुरग्यांक तें धैर्य ना ती खावचें न्ही आसा. कितें की तांकां फाटी ओडून धरलें बरी आसा. देखून प्रत्येक जावन सुम्या आमी केल्ली चूक आमी वळखतात. हांव आमच्या भुरग्यांक त्या वायटांत हांव राख म्हणून मागया. तशेंच आमच्या भुरग्यां पासत मागया. शेगुनांनी ती वाडो चड आनी चड जेजूक मांडवाल्ली आनी ताच्या पावलांनी चलचें तसलें जावन मागया. आमची हेर ते सवां जायतीं आसात. परगांवदासच्या आमच्या बावंडा बसत तशेंच विविध रितीच्या कश्टाक वळख जाल्यार विविध रितीच्या पिडे शिरेनी कश्टोवच्या आमच्या बावंडा बसत बरी सैरीक सोदून आसात. ह्या आमच्या बावंडा बसत बऱ्या कामाच्या तलाशेर आसात. बरें काम मेळचें बसत. ह्यो सर्व आमच्यो गरजो आनी तशेंच आमच्या काळजा मनांत कितें हेर गरजो आसात. आमचें कितें बिजनेस आसा आमची कितें योजना आसा ती सर्व सुफळ कर मागून सांगता आमी म्हणया हे भगिवन तूं जेजू बाळका तुजी सर्व पदवी अजा पितारान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सकळांक दयेन आयक
आनी तुज्या बेसावांनी बर आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशेंच संवसारांत जावं. नमान मोरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. देव मनीस जाल्लें घडीत वळखून घेवन ते आमी परगटयान देवाचो पूत मनीस जालो, देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. जेजू बाळकाक मागणें. ये अजापांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकूळ तुजी दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडून आमी मागता. तुजे इतलें भिरमोतेन भरिल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतले हत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वरुणोवच्याक सदां सर्वदा आमेन. बाळका जेजू न्हू आमचेर गेल्या सर्व आशिर्वादां कर गांधी म्हणून सांगाता म्हणया. हे भोव उद्दार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दया केल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमचे अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापांच्या इमाजे मारिफात तुजे भक्त सगळ्यान विस्तारूं दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी खळणांतले दैवीक मजो जोडून दी. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. निमाणे आशिर्वादाक तकली आमची बघूया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावान तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावान तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावण तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावण तुमकां राखूं. तुमचे वय तो रावण तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवेची राज करता ससनाच्या ससनाक. तुका जेजू बाळका उर्गान दिता आज तुका. दिल्यात्मस गुरसा कांता सांगातीक सुपूना आभार मानता सुता. दिवपोनाडून संसाराक आयलो पातक्यांक पडून सूख सोंटिलो. आमची पदवाका तुवें वावयले. तुज्या गाया वरवीं गायकून केले. हरका तुका जेजू बाळका हरका दिता आज तुका. दियात्मस गुसा कांतान सांगा तीक सुपूना आभार मानता सुता. मुखार पुत्रा सोवे अंपार मोरया आशिर्वादी आमकां. भगवंत कुर्साचे कुरवण और आमकां आमचे देव आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान जोडया आनी आमचें जिवीत नंदन करया. देव बरें करूं.
मोगाचे न्हू बाळू जेजूच्या फेस्ताचो विशय सांगो आयतो जाला. अंक्याचो विशय जेजू मानवलो जालो, जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. नामान बाळू जेजू पत्र 15 वर्सां बरोवन 16व्या वर्साक पयण सुरू करता. वाचपी आनी वर्गणीदार जावन तुमचो पाठिंबो आमकां लाभला. तुमकां दिनवास. कार्मेल गुड्याक येता आसतना पत्राची वर्गणी नवीकृत करूंक उडास दवरा. हर एक कुटुंबाक एक बाळूक जेजू पावनी मेळ्ळी आमची आशा. तुमकां समेस्तांक नव्या वर्साचे शुभाशय. नव्या वर्साची कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी आता मोकळीक जाल्या. हर दिसाची वाचपां, कीर्तना, वांजेल, प्रेरणदायक आनी सकाळीक नियाळ, सांताची जिणी आनी त्या दिसाचो महत्व मात्र न्ही 20 पानां चालती मागणी आनी हर नोवेना हातून आटापता. सदांच्या सुवात्यांनी ही प्रती मेळटा. आजच तुजी प्रती घे आनी नव्या वर्साक देवाच्या उतरा सोवे मेटकाड.